नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही गोवांतू येवन राबिले तुमचे कडेन गोतत सालसट गांवां सुकून सगळी सारस्वत कम्युनिटी ते वाडत आशिल्ली सुमार वर्स दोन thousands of years. तेन्ना उgur उgur बिजनेस पर्पसा जावन आमगे कम्युनिटी मूव जाता आशिल्ले ते टायमार 14th century. तशें आसतना गोकर्ण मठ कशी सूर जाल्ले म्हूण कळटा. ताचे फुडें आमगेले एक मठ आशिल्ले श्री संस्थान कवळे मठ. कवळे तू गोवा ताचे हेडक्वॉर्टर आनी ताचे स्थापक गौडपादाचार्य. गौडपादाचार्य म्हळ्यार कोण म्हळ्यार कळटा आमकां आदिशंकराचार्य म्हूण गुर्त सगळ्याकय. आदिशंकराचार्याल गुरू गोविंदपादाल गुरू गौडपादाचार्य. तू काश्मीरी सेवे समाज करून तागे लायले सगळे तशिल्ले पूर्ण जावन आशिल्ले आमगेले मठ कवळे मठ मात आशिल्ले. तशें आसतना हे गोकर्ण मठ कशें सूर जाल्ले म्हणून कळटा जाल्यार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ ताचे विशय हिस्ट्री विशय गेले म्हणून जाल्यार पलिमार मठ म्हूण आशिल्ले मध्वाचार्यान स्थापन केलेले आशिल्ले द्वैत सिद्धांताचे अष्टमठा भितर एक मठ पलिमार मठ. तो पलिमार मठाचे स्वामी रामचंद्र तीर्थ स्वामी बद्रिकाश्रमा यात्रे गेले वेळार तांकां कायलच जाल्ले म्हणून आयकलें. कायलच जावन कंडापटी कश्ट जावन तांकां मुखारसून तांगेले सक्सेसर कोण म्हणले एक भयची एक जावन म्हळ्यार तांकां एक दिसून तांणी तांगेले एंटुराज आवट आशिल्ले एक वटू ते सारस्वत ब्राह्मण जावन आशिल्ले एकल्याक ब्रह्मचारीक तांणी दीक्षा दिली. दीक्षा घेवन तशी एक सारस्वत ब्राह्मण तांकां स्वामी जावन ते स्वामीक तीर्थयात्रे करून पटयले. तशीच मागीर रामचंद्र तीर्थ स्वामी सौखी जावन तांगेले मठ आयले आनी तीर्थयात्रे करता करता बनारसा गेले म्हणून सांगिल्लें आसा. बनारसान तांणी खंडापटी तपस सगळे करता आशिल्ले म्हणून आयकलां. एक संभव एक जाल्लेलो आशिल्ले नरेट केलेलो आसा. नारायण तीर्थ स्वामी बैसून आशिल्लो गंगा घाटावेरी पंचगंगा घाटा तीरावेरी. तेन्ना तांचे काशीचे नरेश आले राजकुमारी येवन नात्तन तिणें सगळे स्वर्णाभरण सगळे काण दवरलेले आशिल्ले. नंतर आपासयान पळय तेन्ना स्वर्णाभरण ना ते देखून सोदू सुरू केले. सोदू सुरू करतना सगळे तेंगेले गार्ड्स सकडेन येवन सैनीक सकडेन येवन सोदू सुरू केले. तांकां मेळ्ळी. तेन्ना दूर बशिल्ले आशिल्ले तांगे वेरी नारायण तीर्थ स्वाम्या वेरी तांकां डावट येवन ताका चेक करिले. चेक करतना ताका कसली मेळ्ळी देखून ताणें चंदूर रितीन सांगलें आमी संन्यासी आमकां केन्ना कसले नाका आमी तुमगेले भरणांत आभरण सकडेन घेवच्या कश्यान वतांची म्हणून आमी लेखले. आनी तांणी चंद करून सांगलें. ताजे नंतर मागीर गंगाचे जल उण जाता 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 आयल वेळार ते भांगर सकड आपास मेळ्ळे म्हणून कळतरी रायाक काशी नरेशाक कंडापटी बेजार जाले आनी ताणें येवन मापी पांय दवरून नारायण तीर्थ स्वामी बैसून आशिल्ले रायान येवन तागेले पांय धरून मापी सकड घेवन गेली आनी रायान सांगलें तुका कसले जाय जाल्यार सांग हांव ते कोण दिता म्हणून सांगून. तेन्ना नारायण तीर्थ सांगलें की आमकां मठ काय ना एक मठ बांदून दी म्हणजे चांग म्हणून सांगून बिंदू माधवाले मंदिरा इतराकच एक मठ बांदून दिल्लो. तशी फर्स्ट गोकर्ण मठाचे फाउंडेशनाचे एक हेडक्वॉर्टर्स जावन या फर्स्ट मठ जावन बनारसांत काशींत पंचगंगा घाटावेरी जाल्ले. नंतर तांणी बारसून येवन पलिमार मठा सकड आयले. पलिमार मठांत त्या टायमार तांकां उत्तराधिकारी जावन दिवचे म्हूण लिखतना रामचंद्र तीर्थ स्वामी भारी आशिल्ले आश आशिल्ले जाल्यार थंयचे जनान तांगेले अनुयायी सकडेन ते नज म्हूण सांगतना तांकां सांगलें पलिमार मठा स्वामीन सांगलें नारायण तीर्थाक सारस्वत कम्युनिटीचे मध्व सिद्धांत प्रमोट करतशे तुमी सपरेट मठ करून हे हाचे म्हूण सांगून तांणी सपरेट मठ करून प्रमोट करूं सुरू. तशी गोकर्ण मठाचे आमकां सारस्वत कम्युनिटीतून मध्व सिद्धांताचे द्वैत फिलॉसॉफीचे एक मठ आमगेले सारस्वत कम्युनिटीत आयलो. फर्स्ट मठ म्हणून सांगूक आमकां आयचे दिवस आमी
उडगास करता आसाची आमकां आमगेले 23rd पॉंटिफ विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गोकर्ण मठाचे वृंदावन जाल्ले आनी तांगेले वृंदावन खाली विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान सुंदर रितीन तांकां वृंदावनांत बसून वृंदावन करून ताजे वयर तुळस सगळे दवरून आरती पुजा सगळे केलेलें आसा आमकां स्वाम्याले आशीर्वाद हमेशा जावका केन्नाय जावका आनी तशी विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांगेले अनुग्रह आनी तांगेले गायडन्स आनी तांगेले स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट एंटायर कम्युनिटी स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंटा खातीर तांकांय आमकां चांग मार्गदर्शन तांकां दितले उपदेश दितले म्हूण लेखताची आनी ते सांगून हांव राबयता अवघड शौकिणी दिल्ली सुरू सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करात नातल्यार यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यारी तुमगेल वीडियोज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.